पहलगाम हांगसर जो भ्याड दुर्दैवी राक्षसी हल्लो जाला ते संबंधान एक अजाप दिसपी गजाल उजवाडाक आयल्या। हो हल्लो जरी पाकिस्तानान पोसलेल्या आतंकवाद्यांनी केल्लो आसलो तरी ह्या हल्ल्याची पद्धत सामकी तशीच आसा जी हमास संघटनेन इस्रायलाक वापरिल्ली। तुमकां याद आसतलीच की हमासान ह्याच पद्धतीन 7 ऑक्टोबर 2023 ह्या दिसा इस्रायलाचेर हल्लो केल्लो। फक्त फरक इतलोच की तेन्ना ज्यू लोकांक धर्माच्या नांवार जिवे मारिल्ले आणि आता पहलगामात धर्म विचारून लोकांक मारले। हेच खातीर आयज पुराय सत ह्या कार्यावळीत आमी पळयतले की कशे तरेन पहलगामात आकाराक आयलो हमास पार्ट 2। आयज आमी तुमकां सांगतले की कशा तरेन लष्कर आणि जैश संघटनेचे आतंकवादी आता हमासच्या पावलार पावल दवरून फुडें वचपाक लागल्यात। आयज आमी तुमकां सांगतले की कशे तरेन लष्कर आणि जैशचे कनेक्शन उजवाडाक येवपाक लागला आणि कित्याक 2 म्हयन्या पयलीं जैश आणि लष्करान आपल्या एके रॅली वेळार हमासच्या एका फुडाऱ्याक आफयल्लो। तर आयज पुराय सतच्या एका वराच्या स्पेशल बुलेटिनात कितलेशेच व्हड प्रकार उक्ताडार येतले। तर कसलोच कळाव करिनासतना पळोवया पुराय सत पुराय विस्तारान। पहलगाम हांगसर भोंवडेकारांचेर जो आतंकवादी हल्लो जाला ताका लागून पुराय संवसाराक धपको बसला। पहलगामच्या आतंकी हल्ल्याचे फोटो पळयल्या उपरांत पुराय संवसाराक 1.5 वर्सां पयलीं जाल्ल्या अशाच एका हल्ल्याचो उगडास जाता जेन्ना खुशालभरीत मजा करपी सुटयेची मजा घेवपी निरागस निष्पाप लोकांचे हत्याकांड जाल्ले। 7 ऑक्टोबर 2023 ह्या दिसा हमासच्या खुनी आतंकवाद्यांनी इस्रायल देशात दयामाया न दाखयता कशे तरेन निष्पाप लोकांचे हत्याकांड केल्ले हाची याद तुमकां आसतलीच। तुमकां याद आसतलीच की कशे तरेन लोकांची क्रूर पद्धतीन हत्या केल्ली। पहलगामात जे हत्याकांड जालें तशेच पद्धतीन इस्रायलात हमासच्या आतंकवाद्यांनी 1200 लोकांक मारून उडयल्ले। हातूंत 250 इस्रायली नागरीक रेईम हांगसर नोवा म्युझिक फेस्टिवलाचो आनंद घेताले। ह्यो दोनूय घडणुको अश्यो आसात जातून दुस्वास करपी कांय आतंकवाद्यांनी अशा निर्दोष आणि निशस्त्र लोकांचो जीव घेतलो जे मजेन आपलो वेळ पासार करताले। तुम्ही हे 2 फोटो पळोवंक शकतात। एक फोटो 2 दिसां पयलींचो पहलगामचो आसा आणि दुसरो फोटो इस्रायलच्या नोवा म्युझिक फेस्टिवलाचो आसा। दोनूय फोटवांनी हल्ल्याचे भिरांकूळपण पळोवपाक मेळटा। पहलगामात जाल्ल्या हल्ल्यात 27 लोकांक मरण आयलें जाल्यार नोवा म्युझिक फेस्टिवलाचेर जो हमासान हल्लो केल्लो तातूंत 378 लोकांक मरण आयिल्लें। ह्यो दोनूय घडणुको अश्यो आसात जातून दुस्वास करपी कांय आतंकवाद्यांनी अशा निर्दोष आणि निशस्त्र लोकांचो जीव घेतलो जे मजेन आपलो वेळ पासार करताले। पहलगामात पाकिस्तानान पोशिल्ल्या आतंकवाद्यांनी भोंवडेकारांक तांचो धर्म विचारलो, कलमा वाचपाक सांगलो आणि पुराय तरेन ते हिंदू आसात हें कन्फर्म केल्या उपरांत तांकां गुळयो घातल्यो। आतंकवाद्यांनी तांकां ते हिंदू आसपाची ख्यास्त दिली। आता नोवा म्युझिक फेस्टिवलाच्या हत्याकांडाचो उगडास करात। 7 ऑक्टोबर 2023 ह्या दिसा ह्या फेस्टिवलांत वांटेकार जाल्ल्या ज्यू लोकांक वेचून मारपात आयिल्ले। ह्या दोनूय हल्ल्या भितर आतंकवाद्यांनी धर्माच्या आदारार निष्पाप लोकांची हत्या केली। इस्रायलाचेर हल्लो करताना हमासच्या घातकी आतंकवाद्यांची जी मोडस ऑपरेंडी आशिल्ली तीच पहलगाम हल्ल्या वेळार पाकिस्तानान पोशिल्ल्या आतंकवाद्यांनी आपणायिल्ली। ह्या आतंकवाद्यांनी ह्या सुवातेर पयलीं येवन रेकी केल्ली अशी म्हायती आतां मेळ्ळ्या। हेंच काम हमासच्या आतंकवाद्यांनी केल्लें। तांकां नोवा म्युझिक फेस्टिवलाची पुराय म्हायती पयलीं सावनूच आशिल्ली। थंय कितले लोक आसतले हाची तांकां पयलींच म्हायती आशिल्ली। पहलगाम हल्लो करपी आतंकवाद्यांच्या आंगार कॅमेरा आशिल्ले अशी म्हायती सद्याक मेळ्ळ्या। तांच्यांनी पुराय घडणुकेची व्हिडिओग्राफी केली। हमासच्या आतंकवाद्यांनी होच पॅटर्न आपणायिल्लो। पहलगामात आतंकवाद्यांनी अचकीत एम्बुश केलो। हेवटेन तेवटेन पळपी लोकांचेर फारपेट केलो
आणि सामक्या उण्या वेळा भितर पुराय सुवात आपल्या कंट्रोला सकयल घेवन धर्माच्या आदार वेचून वेचून लोकांचेर फारपेट केलो. हीच खुनी पद्धत नोवा म्युझिक फेस्टिवला वेळारूय आपणायल्ली. पूण दरेका आतंकवादी घडणुके फाटल्यान लोकांचो जीव घेवपा सयत आजुनूय एक व्हड मोग आसता. हाचे फाटलें पुराय सत जाणून घेवपूय भोव गरजेचें आसा. इस्रायल पॅलेस्टायन वाद आनीक वाडचो आनी त्या वाठारांत अस्थिरताय निर्माण जावची ह्या उद्देशान हमासचो हल्लो जाल्लो. अशेच तरेन पहलगामांत जाल्लो हल्लो हो आतंकवाद्यांच्या तिडकीचो परिणाम आशिल्लो. तुमकां म्हायती आसतलीच की काश्मीरांतली परिस्थिती वेगान सामान्य जावपाक लागल्या. थंय भोंवडेकार येवपाक सुरवात जाल्ली, थिएटरां उगडपाक लागिल्लीं, बाजाराक नेट येवपाक सुरवात जाल्ली. पूण हो खुशालकायेचो बदल आतंकवाद्यांचो हेतू आनी अस्तित्वाचो प्रस्न निर्माण करतालो. हाका लागून पाकिस्तानांत बशिल्ले आतंकवादाचे निर्माते नाउमेद जाल्ले. हाका लागून चाळविल्ल्या मनस्थितींतल्यानूच हे हल्ले जाले. हे दोनूय हल्ले व्हड जिओ पॉलिटिकल मोख दवरूनच केल्ले. इस्रायलांत हमासान केल्लो हल्लो आनी पहलगामांत जाल्ल्या हल्ल्यांनी खोल सामाजीक आनी भावनात्मक घावे केल्यात. इस्रायलांत जाल्लो हल्लो हो हॉलोकास्ट उपरांत ज्यू लोकांचेर जाल्लो सगळ्यांत व्हड हल्लो आसा अशें मानतात. उण्यांत उणें 27 वर्सां भितर काश्मीरांत राज्या भायल्यान आयिल्ल्या लोकांचेर इतलो व्हड हल्लो केन्नाच जावंक नाशिल्लो. आतां आमी तुमकां दोनूय आतंकवादी हल्ले जावपाच्या पयलींची थंयच्या सुवातेवेली परिस्थिती सांगता. दोनूय हल्ले जावपाच्या पयलीं खोशयेचें वातावरण आसलें. पहलगामच्या बैसरन वाठारांत भोंवडेकार व्हडा मोठ्या संख्येन हाजीर आशिल्ले. पहलगामचो बैसरन वाठार खुबूच सोबीत आनी सुंदर आसा. देवदाराची उंच उंच झाडां, चारूय वटेन दोंगर आशिल्लो एक मैदाना सारको मेकळो जागो आनी त्या मैदानाचेर पातळिल्ली मोव मोव पाचवी चार. दोंगरा कडेन पळयशात जाल्यार झेलान कुडिल्ल्यो दोंगराच्यो तेंगश्यो तुमकां दिसतल्यो. ह्या एकदम खोशालकायेन भरिल्ल्या वातावरणान बैसरनच्या पाचव्या चार सोबीत पठाराचेर जंय भुरगीं हांसून खेळोन आपलो वेळ पासार करतालीं आनी जाणटे घोड्यार बसून भोंवपाचो आनंद घेताले, अशेंच सुशेगाद वातावरण नोवा म्युझिकल फेस्टिवलांतूय आशिल्लें. सकाळची वेळ आशिल्ली, म्युझिक वाजतालें, तरणाटे चले आनी चलयो नाच करतालीं, मस्ती चल्लेली, उत्सवा भशेन वातावरण आशिल्लें. पहलगामाक लोक झीप लायनचो आनंद घेताले हें तुमकां थंयच्या फोटो वयल्यान कळपाक शकता. लोक मॅगी खाताले, भेळपुरी खाताले, च्या पियाताले आनी तेन्नाच आतंकवाद्यांनी हल्लो केलो. लोकांक स्वताक सावरपाची संदच मेळ्ळी ना. सामकें अशेंच नोवा म्युझिक फेस्टिवलांतूय जाल्लें. पहलगामांत हल्ल्या उपरांत भोवसा मदीं गोंदळ जालो. लोकांक कळ्ळेंच ना की नक्की कितें चल्लां तें. ते गोंदळलेले, आपणाक गुळयो लागच्यो न्हय म्हूण हेवटेन तेवटेन धांवताले. नोवांत हमासान केल्ल्या हल्ल्याच्या वेळार हीच परिस्थिती आशिल्ली. लोकांक नक्की कितें जालां हें कळपाच्या पयलींच थंय आतंकवादी मोटारसायकली, गाडयो आनी ट्रॅक्टर घेवन येयले आनी अंदाधुंद फारपेट सुरू केलो. भोवसा मदीं गोंदळ निर्माण जालो. सगळे आपलो जीव वाटोवपाक हेवटेन तेवटेन धांवपाक लागले. रॉकेट हल्ल्या पासत वाटोवपा खातीर लिपपाक लागले. कांय जाण जमनीचेर न्हिदले. हमासान म्युझिक फेस्टिवलाच्या वेन्यूक तीनूय वाटांनी गेल्लो. एटॅक 3 दिशांतल्यान जालो, जंय कॅम्पिंग, बार, फूडची सुवात आशिल्ली. फकत एकूच वाट अशी आशिल्ली की थंय सावन वचप शक्य आसलें. ह्याच वाटेर हमासचे आतंकवादी इस्रायली लोकांक टार्गेट करताले. हीच पद्दत पहलगामांतूय आपणायल्ली. कारान्याय मारीत आड्डत लोक मेकळ्या मैदानाचेर धांवतना दिश्टी पडटाले. खूब लोक नजो जावन आनी भयान झाडां फाटल्यान लिपतना दिसताले. पहलगामांत हल्ल्या वक्तार आतंकवादी धर्म विचारून विचारून गुळयो घालताले आनी भोंवडेकार गोंदळून भियोन हेवटेन तेवटेन धांवताले. भोंवडेकार इतले भियाल्ले की हल्ल्या उपरांत भारतीय लश्कराचे सैनीक थंय पावले
तेन्ना भोंवडेकार तांकांय पळोवन भिवपाक लागले. एक बायल ह्या सैनिका कडेन आपलो जीव घेवं नाका अशें सांगून पांयां पडपाक लागली. भयाक लागून ती बायल समजली की भारतीय सैनिकूय आतंकी आसात. ह्या व्हिडियोत तुम्ही पळोवपाक शकतात की भारतीय सैनीक बायलेक धीर दीत सांगतना दिसतात की ते इंडियन आर्मीचे सैनीक आसात आनी तांची मदत करपाक थंय आयल्यात. पहलगामात हल्लो करपाक आयिल्ल्या आतंकवाद्यांनी सुरक्षा दळांचो गणभेस घातिल्लो. हाकाच लागून इंडियन आर्मीक पळोवन बायलां आनी भुरगे सामके भियाले. पळयात हो पुराय व्हिडिओ. अरे नहीं 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 हम लोग फौज है, हम लोग बैठो बैठो, हम लोग फौज है, बैठो बैठो चलो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी है। आप लोग कहाँ से आए हो, कहाँ से आए आप लोग हैं? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ पति आए हैं, बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी है। आप लोग कहाँ से आए हो, कहाँ से आए आप लोग हैं? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ पति को मार दिया? नहीं नहीं बेटा शांत रहो, लो पानी पियो, पानी पियो। कहाँ से आए लोग? हैदराबाद से। अरे साथ में आपके हैदराबाद के हैं। आतंकवाद्यांचो हल्लो सुरक्षा दळाचेर आसूं वा सामान्य लोकांचेर, पुराय देशांत हाचेर तिडकीचे ल्हार पातळटा आनी भावूक प्रतिक्रिया आयकुपाक मेळटा. पूण जेन्ना एखाद्या हल्ल्यांत तरणाट्यांचो जीव वयता तेन्ना ही तिडक आनीकूय वाडटा. पहलगाम हल्ल्या वेळारूय हेंच. हांगा कितलेशेच तरणाट्यांक जिवे मारले, कोणाचें हालींच लग्न जाल्लें, जाल्यार कोणाची ल्हान ल्हान भुरगीं आसलीं. पूण तांच्या बायल भुरग्यां मुखारूच तांचो राक्षसी पद्दतीन जीव घेतलो. हमासान नोवा म्युझिक फेस्टिवलांत हेंच केल्लें. तांणी वेचून वेचून तरणाट्यांक मारिल्ले. तसोय त्या दिसा थंय तरणाट्यांचो आंकडो व्हडा मोठ्या प्रमाणांत आसलो. हीच पद्दत पहलगामांतूय आपणायली गेली. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याचो एक फोटो तुम्ही सगळ्यांनी पळयला आसतलोच. एक कांय दिसा पयलीं लग्न जाल्ली नवी व्हंकल, हातीन कांकणाचो चुडो घातलेली, आपल्या न्हवऱ्याच्या कुडी कडेन सुन्न जावन बसल्या. तिच्या न्हवऱ्याक ताचो धर्म विचारून मारून उडयल्लो. ही चित्रां पळयात. लग्नाच्या तांबड्या कपड्यांनी सजलेली न्हवरी, तकलेर फेटो आनी मुणावळ्यो बांदिल्लो न्हवरो, फुलांनी सजयल्लो लग्नाचो माटव आनी तेतूर आनंदी आनी उमेदी न्हवऱ्याचे खुशालभरीत जाल्ले दोळे, जे आतां कायमचे बंद जाल्यात. ह्या नव्या जोडप्यान कांय दिसा पयलींच सप्तपदीचे 7 फेरे मारिल्ले. 7 जल्म मेरेन वांगडा जगपा मरपाची शपथ घेतिल्ली. पूण दोगांची साथ फकत 7 दिसां भितरूच सुटली. पहलगाम हल्ल्या उपरांत ही चित्रां पळोवन सगळ्यांच्याच दोळ्यांनी दुकां आयल्यात. अशे तरेची घडणूक इस्रायलांतय जाल्ली, जेन्ना हमासच्या आतंकवाद्यांनी वेचून वेचून तरणाट्यांक मारिल्ले. 1.5 वर्सां उपरांतय इस्रायलचो समाज त्या दुख्खांत आसा. 7 ऑक्टोबर 2023 इस्रायलांत जो हल्लो जालो तातूंत निश्पाप ज्यू लोकांचो जीव गेलो. आनी 22 एप्रील 2025 जो पहलगामांत हल्लो जालो तातूंत निश्पाप हिंदू लोकांचो जीव गेलो. हांगसर मरपी लोकांचो धर्म वेगळो आसा, रंग वेगळो आसा, पूण दोनूय सुवातार ज्यू आनी हिंदू लोकांनी आपल्या धर्माची किंमत, आपलो जीव वगडावन दिल्या. हांच्या कांय गजाली भितरय सारखेपण आसा. हे 2 फोटो पळयात. पयलो फोटो कर्नालच्या विनय नरवाल आनी ताची बायल हिमांशी हिचो आसा. जाल्यार दुसऱ्या चित्रांत दिसतात नोम साई आनी ताची गर्लफ्रेंड डॅनियल वाल्डमॅन. विनय आनी हिमांशी कर्नाल रावताले.
विनय भारतीय नौदळांत लेफ्टनंट आशिल्ले, जाल्यार नोम आनी डॅनियल इस्रायलांत रावताले. विनय नरवाल हाका पहलगामाक गुळयो घालून मारलो, जाल्यार डॅनियल आनी नोम हांकां म्युझिक फेस्टिवला वेळार इस्रायलांत गुळयो घालून मारले. ह्या दोनूय जोडप्यांनी आपल्या फुडाराची तरेकवार सपनां पळयल्लीं. ह्या जोडप्यांनी हालींच आपल्या वैवाहीक जिणेची सुरवात केल्ली. ही दोनूय जोडपी मरणा पयलीं मजा करतालीं. डॅनियल आनी नोम नोवा म्युझिक फेस्टिवलांत उमेदीन आनी खोशयेन नाचताले आनी गाताले, जाल्यार विनय आनी हिमांशी पहलगामच्या सोबीत सैमाचो आनंद घेताले. विनय आनी हिमांशीचें लग्न हालींच 16 एप्रिलाक जाल्लें. लेफ्टनंट विनय नरवालच्या कुडीकडे बसलेल्या ताच्या व्हंकलेच्या हिमांशीच्या फोटोन सगळ्या संवसाराक धपको बसलो. हो फोटो 2 दिसां भितर लाखांनी लोकांनी शेअर केला. तुमकां सांगता, विनय आनी हिमांशी हनीमुना खातीर स्वित्झर्लंड वचपाक सोदताले, पूण विजा न मेळ्ळ्या कारणान तांणी स्वित्झर्लंड सारख्या सोबीत दिसपी पहलगाम हांगसर वचपाचें थारायलें. पूण पहलगामचो वाठार आतां हिमांशीच्या जिणेंत दूखदिणी याद जावन उरला. 1 मे दिसा विनय आपलो 27वो वाडदीस साजरो करपाचो आसलो. त्याच्या घरच्यांनी तो हनीमून आटपून येतकीच एका व्हड पार्टीचें प्लॅनिंग केल्लें. विनय घरा परत आयलो, पूण बंद पेटयेंतल्यान. अशीच अवस्था जाली डॅनियल आनी नोमच्या जिणेची. लेफ्टनंट विनय नरवालाक जेन्ना गुळी घातली त्या उपरांतचो एक व्हिडिओ व्हायरल जाला. ह्या व्हिडिओंत हिमांशी आमकां दिसता. ह्या व्हिडिओंत हिमांशी सांगता की जिहादी आतंकवाद्यान तिच्या घोवाक तो मुसलमान न्हय तर हिंदू आसलो म्हूण जिवे मारलो. तुमी बी हो व्हिडिओ पळयात. हिमांशीन ब्रावन जॅकेट घातलां आनी ती सांगता की आतंकवाद्यांनी नांव विचारून लोकांचेर फारपेट केलो. हिमांशीन ह्या व्हिडिओत सरळ सरळ सांगलां की हांव म्हाज्या घोवा वांगडा भेळपुरी खाताली. तेन्नाच एक मनीस आयलो आनी म्हणपाक लागलो की हो हिंदू न्हय आनी मागीर गुळी घातली. तुमी बी पळयात हो भयानक दुख दिणो व्हिडिओ. अपने आप बोले ना मुझे. क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी. यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी. नहीं आप टेंशन मत लो. अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में. लेफ्टनंट विनय नरवाल हाची कूड पहलगाम सावन दनपारां दिल्लीत हाडली, जंय विमानतळाचेर ह्या धाडसी नौसैनिकाक आर्गां ओंपलीं. ह्या वेळार जेन्ना हिमांशी हिणें आपल्या न्हवऱ्याक मना काळजासावन निरोप दिलो तेन्ना तें दूख दिणें दृश्य पळोवन सगळ्यांच्या दोळ्यांत दुकां आयलीं. हिमांशी आपलो घोव विनयाची कूड आशिल्ल्या पेटयेक वेंग मारून रडपाक लागली. हें दूख दिणें दृश्य पळोवन दरेका भारतीयाच्या मनान होच विचार येतालो की हिमांशी हिच्या दोळ्यांतल्यान येवपी एका एका दुखाचो बदलो आमी घेतले. विनय खंयूय आसूं, तो खूश आसचो. हांव सदांच अशें काम करतली जेका लागून विनयाक म्हजो अभिमान दिसतलो. विनय नरवाल हाच्या घरा दुख्खी वातावरण आसा. ह्या वेळार शहीद विनय नरवाल हाच्या बापायन हल्लेखोरांक कडक ख्यास्त दिवची आनी आतंकवाद सोंपोवपाचें आवाहन केलें. फेर है ये और समय बलवान होता है और जाहिर भी बात है कि 2 दिन पहले अभी तो टेंट भी यहाँ से पूरी तरह से उखड़ा नहीं था, बट इतना दुखों का पहाड़ टूटा है. मुझ पर अकेले पे नहीं है, पूरा देश मेरे साथ है. और ठीक है, अनरिपेयरेबल, अनबियरेबल एंड अनटॉलरेबल है मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए, बट भगवान ही संभल देगा इसके लिए. पहलगामच्या या घातकी आतंकवादी हल्ल्यात कानपूरचो सिमेंट व्यापारी शुभम द्विवेदी हाकाय मरण आयलां. हेच तरेन इस्रायलाक जाल्ल्या हमासच्या हल्ल्यांत इताई बेंजो हाका मरण आयिल्लें. दोनूय तरणाटे आशिल्ले. दोगांचीं कांय स्वप्नां आशिल्लीं. शुभम आपली बायल ऐशन्या आनी आवय बापाय सयत कुटुंबा वांगडा पहलगाम भोंवपाक आयिल्ले. शुभमची बायल ऐशन्या हिणें सांगलें की आतंकवाद्यांनी तांकां नांव आनी धर्म विचारून तकलेंत गुळयो घातल्यो. ह्याच 12 फेब्रुवारी 2025 शुभम आनी ऐशन्या हांचें लग्न जाल्लें.
जाल्यार इताई बेंजो आपल्या मित्रां वांगडा नोवा म्युझिक पार्टींत सामील जाल्लो आनी जेन्ना हल्लो जालो तेन्ना इताई बेंजोन आपल्या मित्रां वांगडा कार घेवन पळपाचो यत्न केलो, पूण आतंकवाद्यांनी तांचेर वाटेरूच हल्लो केलो आनी तांकां जिवे मारले. आयजूय इताई बेंजोच्या आवय बापायच्या दोळ्यान ताच्या यादीन दुकां येतात. जाल्यार शुभमाक जिवे मारून आतंकवाद्यांनी ताचें पुराय घर दुख्खी केलां. आतंकवाद्यांनी पयलीं शुभमाचें नांव विचारलें, मागीर सांगलें कलमा वाचल्यार सोडटले, पूण शुभम हिंदू आसलो. तेका कलमा कसो वाचपाक येतलो? ताका कलमा वाचपाक येयनासलो. ताची बायल ऐशन्या भयान कांयच उलोवंक शकली ना. फक्त हात जोडून ती आतंकवाद्यांच्या म्हऱ्यान दयेची भीक मागत रावली. आपल्या सौभाग्याक वाचोवपाची प्रार्थना करत रावली. पूण जिहादी आतंकवाद्यांच्या दोळ्यार कट्टरपणा आनी धर्माची पट्टी आसली. तांच्यांनी दयामाया न दाखयता शुभमच्या तकलेन गुळी घातली. ऐशन्या थंयच घुवळ येवन पडलें. ताच्या दोळ्या म्हऱ्यान ताचें सौभाग्य सोंपतना ताका दिसलें. 70 दिसां पयलीं सौभाग्यवती जाल्ली ऐशन्याचें सर्वस्व नश्ट जालें. शुभमच्या हत्ये उपरांत आतां ताचो एक निमणो व्हिडिओ मुखार आयला. आयकलें तुमी? इस्पिका खेळटना शुभमान कितें म्हणिल्लें तें? शुभमान म्हटलेलें, हांव सगळ्यांक हरयतलो. पूण दुसरेच दिसा शुभमाक आतंकवाद्यांनी मारून उडयलो. पूण पुराय देश आज शुभमाक वचन दिता की शुभम, तूं आजुनूय हारूंक ना. आजून ही चाल सोंपोंक ना. आजुनूय निमणी चाल बाकी आसा आनी ह्या चाली उपरांत शुभमूच जिखतलो. हो पुराय देश जिखतलो आनी हारतले ते भियाड्डे जेहादी आतंकवादी जेंच्यांनी शुभमाक ताची बायल ऐशन्या पासत पयस केलो, जेंच्यांनी शुभमाक ताच्या आवय बापा पासत पयस केलो. पहलगाम के ऊपर वाली चढ़ाई होती है, उस पर गए थे हम लोग. घोड़े से लेके गए थे. वो रास्ता ही नहीं है कि कोई इंसान चल के जा पाए. घोड़े से लेके गए थे. ऊपर पहुँचे, बस हमने मैगी का ऑर्डर दिया और मैं और शुभम बैठ के मैगी खाने जा रहे थे. शाम भी मेरी बहन थोड़ा दूर बैठी थी और पापा मेरे वॉशरूम गए थे. उतनी देर में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान है. मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा. जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है. हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, अरे हिंदू है मुसलमान. मैंने कहा हिंदू. मार दिया. पहली गन उसी पे चलाई. क्यों मार दिया? हिंदू मुसलमान शुभमाचो बापूय संजय द्विवेदी कानपुराक शिमिटाचो वेवसाय करता. जेन्ना ताच्या घरान शुभमाच्या मरणाची खबर कळ्ळी तेन्ना ताच्या घरान आकांत जालो. कुटुंबान दुख्खाचे ल्हार पातळ्ळे. शुभम द्विवेदीच्या ऐशन्यान सांगलें की आतंकवाद्यांनी शुभमाक नांव विचारले उपरांत ताच्या तकलेर गुळी घातली. तुम्ही भी ऐकात शुभमाच्या भावान कितें सांगलें तें. स्थिति समझिए उसकी कि बहू के सामने ही गोली मार दी. बहू ने कहा हमें भी गोली मारी है, तो उनका नहीं, हमें आपको मारना नहीं है. अपनी जो भी उनकी भाषा है, गलत भाषा, जाके वहाँ बताइए सरकार को, अपनी मोदी को बताइए, मोदी जी को बताइए, ऐसा उनको कहा. एक वेळ असो आसलो जेन्ना संवसारांतले इस्लामीक आतंकवादी ओसामा बिन लादेनची संघटना अल कायदाच्या पॅटर्नाचेर काम करताले. हाचे उपरांत वेळ आयलो बगदादीचे आतंकवादी संघटना इसिसचो, जाची कॉपी संवसारांतल्यो जायत्यो इस्लामीक आतंकी संघटना करपाक लागल्यो.
जाणकारांच्या मताप्रमाण सध्या इस्लामिक आतंकवाद्यांचो आदर्श हमास जाल्लो आसा. ह्याच कारणाक लागून पाकिस्तानात बशिल्ले लष्कर आणि जैशचे आतंकवादी हमासच्या वाटेन चलपाक लागल्यात. सुत्रांच्या माहिती प्रमाण लष्कर आणि जैश हालीसरा आपल्या आतंकवाद्यांक ट्रेनिंगा वेळार हमासच्या हल्ल्यांचे व्हिडिओ दाखयतात. ह्या आतंकवाद्यांक 7 ऑक्टोबर 2013चे व्हिडिओ दाखयतात, जेतून हमासान इस्रायलाचेर हल्लो केल्लो आणि तातूंत 1200 परस चड लोकांक मारून उडयल्ले. इतलेच न्हय तर लष्कर आणि जैश संघटनेन हमासा वांगडा हात मिळयला ह्या गजालीचे पक्के पुरावे मेळ्ळ्यात. हेच कारण आसा की हमासचो पॅटर्नूय पहलगामातूय आपणायल्लो दिश्टी पडटा. ह्याच वर्सा 5 फेब्रुवारीक म्हळ्यार पहलगाम हल्ल्याच्या सारके 70 दीस पयलीं पाकिस्तानच्या रावळकोट हांगसर एक रॅली जाल्ली, जातूंत लष्कर-ए तय्यबा आणि जैश-ए मोहम्मद वांगडाच हमासच्या एका व्हड कट्टर फुडाऱ्यानूय वांटो घेतिल्लो. ह्या रॅलींत काश्मीर आणि पॅलेस्टायनचेर द्वेशपूर्ण भाशणां जाल्लीं. ह्या कार्यावळीक जैश-ए मोहम्मदचो मुखेली मसूद अझहरचो भाव तल्हा सैक, जैश कमांडर असगर खान आणि मसूद इलियास हाजीर आशिल्ले. खाशेली गजाल म्हळ्यार पाकिस्तान 5 फेब्रुवारीक काश्मीर एकवट दीस मनयता. जम्मू काश्मीरात आपल्या फुटीच्या धोरणाचो अजेंडा फुडें व्हरपा खातीर ही पाकिस्तानच्या प्रचाराची एक चाल आनी चड कांय ना. ह्या रॅलींत हमासचो म्हणयारो आनी प्रतिनिधी खालिद अल कादौमी वांटेकार जाल्लो. कादौमीन हाच्या सारके एक दीस पयलीं पाकिस्तानचो कट्टरपंथी इस्लामी फुडारी मौलाना फजलुर रहमान हाच्या घरा ताची भेट घेतिल्ली. तुमकां सांगता, हमासा खातीर पाकिस्तानात उक्तेपणान मोग दाखयलो वता जाल्यार अमेरिका सावन साबार युरोपियन देशांनी हमासाक आतंकवादी संघटना म्हण घोशीत केल्या. रावळकोटच्या रॅलीतूय बी जैश आणि लष्करच्या आतंकवाद्यांनी पाकिस्तानी सरकारा कडेन मागणी केली की हमासाक एक कायदेशीर सैन्य दळाच्या रूपान मान्यताय दिवची. ह्या रॅलींत भारता आड कशे तरेन विखारी भाशणां दिल्लीं ते तुम्ही बी ऐकात. हिंदुस्तान ने गाय के पुजारी ने मकबूजा कश्मीर के अंदर 35 से 370 को खत्म किया. आप मुझे बताइए क्यों खत्म किया था? पुलवामा, पुंछ, राजौरी के अंदर राम राम कहने वालों को बात करूंगा, डेमोक्रेसी चैन रहूंगा. जरा इस बात पर गौर करें और साहबा और अंबिया के बात सुने. इस चैलेंज को कबूल किया और कहा, मोदी बंद अदालत के अंदर तूने ये किया, कागज तेरा था, जज तेरा था, मैदान मुजाहिद का है, जरा करके देख. इंशाअल्लाह गोलियों की बुछारत से हम तुम्हारी गर्दनों को भी काटेंगे और शहादा की कुर्बानियों की लाज रखेंगे. किसने की? गाय का पेशाब पीने वाले ने, हाँ गाय के पुजारी ने. इंशाअल्लाह हम इस दहशतगर्द हुकूमत का मुकाबला करेंगे. 2019 के अंदर जब इंडिया ने 35 से 370 को खत्म किया, आईनी दहशतगर्दी की. जम्मू काश्मीरातल्या पहलगामात भिरांकूळ आतंकवादी घटने पयलीं कांय दीस पाकिस्तानच्या चपक्यांत आशिल्ल्या काश्मीरात आतंकवादी एकठांय आशिल्ले. पीओकेंतल्या रावळकोट हांगसरल्या खाई गालांत 18 एप्रिलाक लष्कर-ए तय्यबाचो कमांडर अबू मुसा हाणें काश्मीरात हिंसा आनी जिहादाचें खुलेपणान आवाहन केल्लें. अबू मुसाच्या काश्मीरात हिंसा भडकवपी उलोवपाच्या टायमिंगचेर लक्ष दिवप गरजेचें आसा, कारण हें उलोवप सारकें पहलगाम हांगसर जाल्ल्या हत्याकांडा पयलीं आयलां. व्हायरल व्हिडिओत मुसा म्हणटा, भारतान आर्टिकल 370 आनी 35A काडून लोकसंख्या बदलपाचो यत्न केला. ते पुलवामा, पूंछ, राजौरी हांगसर राम रामची धून आयकुपाक सोदतात आनी लष्कर-ए तय्यबा हें आव्हान स्विकारता. तो फुडें म्हणटा, इन्शाअल्लाह आमी गुळयांचो शिवर घालतले, तुमचे गळे कातरतले आनी आमचो बदलो घेतले. आपल्या भाशणांत मुसा हिंदूंक गायीचे मूत पिवपी म्हणूनय टोमणे मारता. हाचो अर्थ सरळ आसा, तांची मोख हिंदूंक मारप हीच आसली. आनी पहलगामात जे तरेन हिंदूंक वेचून मारले ते वयल्यान ही गजाल स्पश्ट जाली की आतंकवाद्यांक हिंदूकूच मारपाचे आसले. Government stance on Kashmir
is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. मोदी सरकारच्या सिंधू उदक कबलात तोडपाच्या निर्णयान पाकिस्तानात व्हडा प्रमाणात बोवाळ जाला. पाकिस्तानातल्या चडशा लोकांचे म्हणणे आसा की हाका लागून पाकिस्तानाक सर्जिकल स्ट्रायक परस चड लुकसाण जातले आणि ह्याच कारणाक लागून पाकिस्तानात घर झुजाकय सुरवात जावपाक शकता. पयलीं सावनूच उदकाचो तणाव आशिल्ल्या पाकिस्तानच्या सिंध आणि पंजाब वाठारांत आनीकूच तणाव पातळपाक शकता. सिंध तरक्की पसंद पार्टीचे मुखेली डॉक्टर कादीर मक्सी हांणी तर इतल्या मेरेन सांगलां की ह्या निर्णयाक लागून पाकिस्तानात लोक एकमेकांच्यो तकल्यो फोडटले. पाकिस्तानची लायफलायन म्हूण वळख आशिल्ल्या सिंधू आनी तिच्या हेर ल्हान न्हंयांच्या उदकार भारताचें नियंत्रण आयल्या उपरांत थंयचे लोक उदका खातीर तळमळटले. एका अदमासा प्रमाण 21 कोटी परस चड लोकांची तान ह्योच न्हंयो भागयतात. पाकिस्तानची मुखेल शारां म्हटल्यार कराची, लाहोर आणि मुल्तान ही सिंधू आणि तिच्या उपन्हयांच्या उदकाचेरूच अवलंबून आसात. सिंधू आणि तिच्या उपन्हयांतल्यान सुमार 180 बिलियन क्युबिक मीटर उदक व्हांवता. जितूंतल्या 80% उदकाचो वापर पाकिस्तान करता आणि फकत 20%च उदकाचो वापर भारत करता. ह्या दिसांनी पाकिस्तानात उदकाचो उणाव आसा आणि गरमेचो सिजनूय सुरू आसा. पाकिस्तानाकडे सध्या रिझर्वान फकत 30 दीस पावत इतलेंच उदक आसा. पाकिस्तानच्या सिंध आणि पंजाब राज्यांनी पयलीं सावनूच उदकाच्या वांटणे वयल्यान एकमेका आड झगडीं सुरू केल्यांत. अशा वेळार सिंधू उदक कबलात थांबयल्यार थंयच्या भौसाचो अल्लाच मालीक आसतलो. लक्ष दिवपा सारकी गजाल म्हटल्यार पाकिस्तानांतल्या 80% शेत पिकपी जमनीच्या शिंपणावळे खातीर सिंधू आणि तिच्या उपन्हयांचेच उदक वापरतात. सिंधू उदक कबलातींतल्यान मेळपी उदकाचो 93% वांटो शिंपणावळी खातीर वापरतात. ताच्या बगर थंय शेती करप शक्य ना. सिंधू उदक कबलात स्थगीत जाल्यार पाकिस्तानात धान्य उत्पादन उणें जावपाक शकता, जाका लागून लाखांनी लोक अन्नाच्या कणा खातीर तळमळपाक शकतात. पाकिस्तानच्या GDPंत शेतीचो म्हत्वाचो वांटो आसा. अशा भितर शेतीक फटको बसल्यार पयलींच रिणांत बुडलेल्या पाकिस्तानच्या अर्थवेवस्थेचें राम नाम सत्य जावप निश्चित आसा. सिंधू न्हंयच्या उदकाचेर पाकिस्तानात विजेचें उत्पादनूय जाता, पूण ही कबलात थांबयल्यार पाकिस्तानचें वीज उत्पादनूय बंद जावपाक शकता, जाका लागून पाकिस्तानच्यो इंडस्ट्री बंद पडपाक शकता आनी वांगडाच थंयच्या घरांनी काळोख जावपाक शकता. कारण थंयचे तारबेला आणि मंगला सारखे उदका वीज प्रकल्प सिंधू न्हंयचेर अवलंबून आसात. तांचेरूय परिणाम जावपाची शक्यताय आसा. तशेंच कराची, लाहोर, मुल्तान सारकी व्हड शारांय ह्याच सिंधू न्हंयच्या उदकार निंबून आसात. अशे तरेन हांगसरलो वाठारूय काळखान बुडपाक शकता. हाचे शिवाय ही कबलात सोंपल्यार पाकिस्तानची शारी उदका पुरवणूय बंद जावपाक शकता, जाका लागून शारांत अशांत वातावरण जावपाक शकता. वांगडाच गांवगिऱ्या वाठारांत बेरोजगारी आनी स्थलांतर वाडपाक शकता. पाकिस्तानाची लायफलायन म्हूण वळख आशिल्ली सिंधू आनी तिच्या उपन्हयाशी संबंदीत ही म्हत्वाची कबलात स्थगीत करून भारतान एके तरेन पाकिस्तानाचेर वॉटर स्ट्रायक केला. हाका लागून पाकिस्तानाची उरलेली अर्थवेवस्थाय काबार जातली. हेच कारण आसा की पाकिस्तानच्या व्हड फुडाऱ्यांनी सिंधू उदक कबलात स्थगिती हो देशाक एक व्हड धपको आसा अशें मानलां. कितें आसा पहलगाम हल्ल्याचें हमास कनेक्शन? जैश आनी लश्करान हमासा वांगडा हात मेळवणी केली. इस्रायल सावन काश्मीर मेरेन दुस्वासाचो खुनी खेळ. मजा आनी खोशयेच्या वेळार कित्याक घुमल्यो कारान्याय? पहलगामात हमासचो पॅटर्न
भोंवडेकारांचेर अटॅक.